पालवी शेतकी अधिकारी महेश काणकोणकारान वेलसांवच्या शेतांचें निरीक्षण केलें आनी वेलसांवच्या शेत जमनीच्या सगळ्या वटांनी खंदक बांदपाक खात्याक सांगलां. शेतांत चड उदक भरता ताचे पासून शेतां वांटोवपाचो एक प्रायोगीक प्रकल्प म्हूण सुरू करतले अशें ताणें सांगलें. हांव एसिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर आनी मार्मुगांव तालुक्यान नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव स्किमीचे आनी सगळे जे फार्मिंगाच्या बाबतींत हांव पळयतां. सो आमी एक अवेरनेस कॅम्प घेतलेलो हांगसर. अवेरनेस कॅम्प घेवन आमचे जे स्किमी एक्सप्लेन करता तेन्ना फार्मर्सांक डिफिकल्टी कितें आसा तेंवूय विचारलें. सो आमकां त्या कॅम्पान कळ्ळें की फार्मर्सांक एक डिफिकल्टी आसा की हांगसर जे शेतान ट्रॅक्टर येता तो म्हणजे ह्याच वर्साच्यान मुंगरोंक लागला. पयलीं इतकी वर्सां शेताचेर रोयताले ते बरे भशेन सारके रोयताले. सो ह्या वर्साच्यान ते मुंगरता म्हणून आमी एक इन्स्पेक्शन करया म्हणलें कित्याक लागून कितें प्रॉब्लेम आसा काय म्हणून. जेन्ना आमी इन्स्पेक्शनाक येयल्ले पळय तेन्ना आमकां कळ्ळें की वयल्यान जे उदक येता आनी जे एक्सेस पावसाचे प्लस वयले जे फ्लॅटां आनी कितें प्रोजेक्ट्स येयल्ले आसा तेंचे जे एक्सेस उदक येता ते ड्रेन आवट जायना आनी ते येता आसतना फ्लो जावन शेतांच्यान येता. सो भितर सील्ड जावन उरलेले आसा आनी ताका ड्रेन आवट हें ना, ड्रेनेज ना, प्रॉपर ड्रेनेज ना. सो ते चारूय सायडीच्यान न्हू एक ड्रेनेज बांदून जे एक्सेस उदक आसा शेतांनी उरतात ते तर ड्रेन आवट सारकें जालें जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता. आमचो हो प्रश्न कितें जाता तो आतां जनरल सेक्रेटरीन सांगला ते भाशेन तेंच्या मदें घातलो. काल म्हाका ऑफिसरान फोन केलो आज आमी ताबडतोब इन्स्पेक्शन करुया की आमच्या MLAनूय हें आमी तेजे पयलीं ताका सांगलां ताणें फॉलो अप केल्लें आनी ताका लागून आज आमच्या मदें ऑफिसरूय पावल्लो आहा. ताणें तें पळयलां आनी ताणें तो म्हणटा हो एक प्रोजेक्ट केलो जाल्यार फार्मर्सांक जायतें बरें जातलें. ही ड्रेनेजी जायन जातलें आनी तेज्या प्रोजेक्टाक कॉस्ट 2.5 lakhs पूण हेजे दिसो प्रोजेक्ट केला मातसो आतां 25 lakhs हो एक प्रोजेक्ट करपा जाता आनी तेंच्या माध्यमांतल्यान म्हाका एक ही मॅसेज दिवपा जाता की हेरूय शेतकारांक हेरूय फार्मर्सांक की बाबा हेंचो तर आदार घेयलो एग्रीकल्चर ऑफिसरांचो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो. सो आमच्या न्ही शेतां जीं आतां रोवपा मेळनाय कोसपा मेळनाय तेजो कितें तर उपेग करूंक जाता. सांगपाचें म्हणल्यार आमी आतां जायतीं वर्सां जालीं हिंगा शेतां रोयता पूण फाटल्या वर्सा 2022 जी आमी ट्रॅक्टर घालपाक कॉमेस केल्ले तेन्ना आमचे ट्रॅक्टर थिंगा सामके भितर वचपाक लागले आनी हार्वेस्टर जेन्ना तशें आमी करून जालें आमचें. मागीर हार्वेस्टर येयलो तेन्नाय तेंच जालें. हार्वेस्टरूय आमचो भितर वचपाक लागलो. अर्दी शेतां सोडून अशीं जालें. लोकांक मॅन्युअली काडची पडली ती शेतां हार्वेस्टर वचना म्हूण. आयज ते हांगा मुद्दम इन्स्पेक्शन करपा आयल्या म्हणून आमी सगळे शेतकार एकठांय जाल्या आनी आतां आमी ताका हें दाखयलां ताणें इन्स्पेक्शन केलां तें. सो ताणें आमकां सांगलां ते भशेन ताका सायडीच्यान म्हणटा तो ड्रेनेज करपाक जाय. सो आमी आतां आमचें जें पळय काम आहा तें आमी करपाचें. तें प्लॅन कितें तांकां जाय